रातच्या वेळार मांद्रे ते पाडसेच्या मुखेल रस्त्यावयल्यान पासार जाता आसात जाल्यार सावधान। रातच्या वेळार रस्त्यार खिळे मारून वाहन चालकांक लुटपाचो नवो यत्न। सच्चे भाटलेंतल्या मांद्रे ते पाडसे मुख्य रस्त्याचेर रातच्या वेळार साम सुम वाठाराचो फायदो घेवन वाहनां लुटपाक रस्त्याचेर खिळे मारून दवरिल्ल्याचो हो प्रकार उक्ताडार आयला। बेरेस्तारा मध्यान राती एकलो सरकारी कर्मचारी घरा वता आसतना ताका रस्त्याचेर खिळे मारिल्ल्यो लाकडाच्यो फळयो दिश्टी पडल्यो। साहजिकूच मुखार वचप धोक्याचे आशिल्ले। सरकारी कर्मचाऱ्यान सावधगिरीन थंयच्यान माघार घेतली मार। तथाकथित सगळी घटना त्या सरकारी कर्मचाऱ्यान पुलिसांच्या निदर्शनास हाडून दिली। ह्या वाठारात ह्यान फुडें रातच्या वेळार पुलीस गस्त वाडोवची अशी आता मागणी जावपाक लागल्या। आयज हे अशे खिळे मारून ताका दोरया घालून लोकांची म्हाका दिसता कितें हेतू आसतलो, हे कितें तरी एक बरे गोश्ट न्हू, एक कोणाक तरी लूटमार नाल्यार कोणाक तरी मारहाण करपाचो तरी एक प्रयत्न आसतलो। पण हांव गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री जे होम डिपार्टमेंट तेंचे कडेन आसा, हांव तेंचे कडेन विनंती करता, हांव आतां पुलीस स्टेशन आसा, हांव PIकूय सांगूं इच्छिता की तेंच्यांनी हांगासर ह्या रुटाक पेट्रोलिंग करचें। आनी खुबश्यो गोश्टी आसात, बारीकश्यो गोश्टी आमच्या पंचायती पर्यंत नजरेर येयल्ल्या आसात आनी ताबडतोब जे फुडल्या फोर्टनायट मिटिंगेक आमी डिसिजन घेवपाचें आसा। आनी हेतून प्रत्येकाक आमचो जो लोकल आसा मांद्र्याचो तांकां जर कितें तरी अशें दिसता की हांगासर कितें विचित्र घडटा जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका फोन करचो, म्हाजो नंबर आसतलो तुमचे कडेन, आनी किंवा पंचायतीक कळोवचें आनी सदर जे पुलीस स्टेशनय लागीं आसा पुलीस स्टेशना पर्यंत तेंच्यांनी कंप्लेंट दिवची। नमस्कार, आमी सध्या आसात आजूचो होळ पारशे रस्तो तो सच्चे भाटले मांद्रे हो मुखेल रस्तो आसा। कालची एक घटना राती 2:30 वरांचेर हांगासर ह्या रस्त्याचेर फळयेक जायते खिळे लावन पुराय रस्तोभर अशी फळयेची लायन दवरलेली आनी एका झाडाक दोरी बांदून ताचे दुसरे पोत दुसरे वाटेन सोडलेले दिसून आयले। 2:30 उपरांत एक नागरिकान ज्या वाठारात कांय सुरक्षा रक्षक आसात तांकां उलो मारलो। त्या उपरांत ते सुरक्षा रक्षक आयले जाल्यार तांणी पळयले की ह्या रस्त्याचेर फळयांक खिळे लायिल्ले आसले आनी दोरी तांकां मेळ्ळी। त्या उपरांत तांणी ते फळये खिळे आशिल्ले ते फळयो लाकडाचे तुकडो सायडीन दवरल्यो। एखाद्या वेळार जर अशी लुटमार करपाचो शक्यता नाकारता येत ना। पोलिसांक ह्या घटनेची माहिती दिल्ली आसा। पोलिसांनी एश्युरन्स केला की रातच्या वेळार आमी हांगासर पेट्रोलिंग जो प्रसंग वायट करपाचो यत्न करता ताचेर कारवाई करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर।